नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कुडचडे शेळवण वाठारांत प्रस्तावित जेटी आनी रेल्वे पूल प्रकल्पांतल्यान करचे नात कोळशाची येरादारी. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची आमदार विजय सरदेसायाक जाप. कर्नाटका प्रमाण गोंयांतल्या रेस्टॉरंटांनी रातच्या 1 मेरेन म्युझिकाक परवानगी दिवपाक करतले यत्न. विजयाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली जाप. बोवाळांतूच 4 विधेयकां विधानसभेत केली मंजूर. 2 वेळा विधानसभेचे कामकाज करचे पडले तहकूब. अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाचो मार्ग जालो मेकळो. टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमिनीचें करूंक ना रुपांतरण. ऑर्चर्ड जमिनीचेर प्लॉटिंग केलां तांचेर करतले कारवाय. मंत्री विश्वजिताची युरीच्या प्रश्नाक जाप. हावजिंग सोसायट्यांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर फुडल्या विधानसभेच्या पयलीं हाडटा कायदो. मुखेलमंत्र्याचें विधानसभेत आश्वासन. रजिस्टर्ड नाशिल्ल्या हावजिंग सोसायट्यो आनी सेल्डीट जावंक नाशिल्ल्या फ्लॅटा संदर्भात कार्लोस फेरेरान मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी. साळांतल्या श्री महादेव भूमिका देवस्थानाच्या वेव्हाराविशीं सध्याच्या अध्यक्षान केल्ले आरोप आदले देवस्थान समितीन न्हयकारल्यात. घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप दिशाभूल करपी सांगता आदलो अध्यक्ष. आनी आतां खबरो विस्तारांत. विरोधकांनी सभापतीच्या मुखार आशिल्ल्या हौदात धांव घेवन घोशणा चालू दवरिल्ली आसतनाच बेरेस्तारा विधानसभेत गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती आनी अनधिकृत बांदकाम नियमन कायदो दुरुस्ती ह्या विधेयका सयत आनीक 4 विधेयकां मंजूर केली. विरोधकांच्या विरोधा खातीर सभापती रमेश तवडकर हांकां 2 वेळा सभाघराचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. फाटल्या सोमारा महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान विधानसभेत गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती आणि अनधिकृत बांदकाम नियमन कायदो दुरुस्ती अशी 2 विधेयकां सादर केल्ली. ते आदी ह्या 2 विधेयकांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली. ह्या 2 विधेयकांक विरोधी आमदारांनी विरोध केल्लो. ते प्रमाण बिरेस्तारा राती 2 विधेयकां विधानसभेत चर्चेक घेतल्या उपरांत विरोधकांनी खर विरोध केलो. सरकारान तांचे आयकूंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभापती मुखावयल्या हौदात धांव घेतली. घोशणाबाजीय केल्यो. ते खातीर सभापतीक 2 वेळा सभाघराचें काम तहकूब करचें पडलें. उपरांत विरोधकांच्या बोवाळांत विधानसभेच्या सभाघरांत 2 विधेयकां मंजूर जाली. हाका लागून 28 फेब्रुवारी 2014 वर्सा पयलीं कोमदाद जमनीचेर उबारिल्ली अनधिकृत घरां आनी हेर बांदकामां कायदेशीर जातली. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. पास केलें कितें केलें? आतां कितें जाता हें दुरुस्ती मंजूर जाली. आता आम्ही विधेयक कलमार विचारान घेऊया. प्रश्न असो आसा दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचे पाहिजे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम 17 प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. महसूल मंत्र्याक विधेयक मंजूर करपा खातीर थाराव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 40 of 2025. Yes. For regularization of unauthorized construction amendment bill 2025 as amended be passed. Yes. प्रश्न असाचा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचें काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जालें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत दोंगर कापणी विशीं वट्ट 1000 कागाळी टीसीपी कडेन दाखल जाल्यात. मात ताचेर अजून मेरेन कारवाय जावंक ना. ऑर्चर्ड जमिनीचेर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्लॉटिंग जाता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रश्न विचारिल्लो. ताचेर जाप दितना मंत्री विश्वजितान सांगलें की टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमिनीचें रुपांतरण करूंक ना. 39A खाला आयिल्ल्या 950 अर्जांतले फक्त 200 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळ्या. ऑर्चर्ड जमिनीचेर जांणी प्लॉटिंग केलां तांचेर कारवाय करता म्हणून मंत्री विश्वजितान जाप दिली. 1000 दोंगर बेकायदेशीरपणान कातरल्यात. कितलेशेच प्लॉटिंग केला.
ऑर्चर्ड आनी नॅचरल कवर आशिल्ले जमनीचेरूय प्लॉटिंग केला. हाचेर कारवाय करतलो काय ना असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो. हाचेर जाप दितना मंत्री विश्वजितान सांगले की टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमनीचें रुपांतरण करूंक ना. 39(1) खाला आयिल्ल्या 950 अर्जांतले फकत 200 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळ्या. ऑर्चर्ड जमनीचें जाणी प्लॉटिंग केला तांचेर कारवाय करता म्हूण मंत्री विश्वजितान जाप दिली. Details of complaints received, illegal plotting, hill cutting, हे सगळे मागलोले आणि action taken report. Why have you not provided information under 16B? Why TCP board remarks are not provided? You see one second, my boss. How many applications have been converted under 16B, under 17(2), under 39(a)? 1000 hill cutting complaint. 1000 तुगेली complaint हा तुम्ही बरोयली ती हा स्पीकर सर हाडल्या about hill cutting in the state of Goa. Under the name of unauthorized plotting and land filling, case under process मुतुमी answer दिला, to be answered by HQ. Letter sent to police. Today speaker sir, even तुगेली एक complaint हा जे तुई काणकोण उमके it is said as under process. Under this 17(a) part section हा एका हाता या section हा दान नाही. 1000 cases, single in these particular cases, how many people have been prosecuted? 1000. It is it comes under revenue, it comes under you, it comes under the home department. What honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे इल्लीगल प्लॉटिंग जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचें पडटलें, कित्याक हे लोक भायल्या भायर प्लॉटिंग करता आनी भायल्या भायर प्लॉट विकता आनी लोकांक एक प्लॉटिंग गांवांत जर पळयल्यार खुबशे कडेन इल्लिगॅलिटीज चालू आसता. मागीर आमी एक्शन घेता. आमची बी एक मर्यादा, आमी थंय FIR फायल करूं शकता. दुसरी गोश्ट आमी कितें कितें एक्शन आमी घेतल्या कोणी आमकां कंप्लेन केल्यार जर I'll just give you the survey numbers again. I will tell you what I am doing. 1000 hill cutting झालं, not a single case shall have registered. एक खंय गायडलायनाचे वायलेशन जावंक ना 39(a). आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें. फायनली एक गोश्ट 39(a) चे अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना. 2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा. आनी आयज हांवें आतांच तुज्या पयलीं उत्तरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्ली, तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा. पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयभरांतल्या हावजिंग सोसायट्यांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर फुडल्या विधानसभेच्या पयलीं कायदो हाडून तांचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. कितल्याशाच कडेन बिल्डरांनी बिल्डिंग्यो बांदल्यात, पूण बिल्डिंगेची जमीन भलत्यांचीच. सेलडीड ना काय ना, फकत पोझिशन प्रमाणपत्राचेर हो फ्लॅट अमक्याचो म्हणून कळटा. तांचो प्रश्न कसो सुटावो करतले काय म्हणून हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. फुडले विधानसभे पयलीं कायदो हाडून रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावजिंग सोसायट्यो आनी सेलडीड जावंक नाशिल्ल्या पोरण्या फ्लॅटांचो विशय सुटावो करता. महाराष्ट्रात जसो मोफा कायदो आसा त्याच धर्तरेचेर हो कायदो हाडटा. सहकार, महसूल आनी कायदो खात्यान ह्या केशींचो अभ्यास करून आपल्याक अहवाल दिवचो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावजिंग सोसायट्यो आनी सेलडीड जावंक नाशिल्ल्या पोरण्या फ्लॅटांच्या विशयाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर विरेश बोरकार, विजय सरदेसाय, निलेश काब्राल आनी आमदार दिगंबर कामतीन उलोवप केलें. ते पोन्ने बिल्डिंग आसलो ते बिल्डरान डेव्हलप केला, फकत एग्रीमेंट फॉर सेल केला आनी फुडें कांय केलें ना. थोडे बिल्डर ते ओरिजिनल डेव्हलपर आनी बिल्डर एग्रीमेंट करून ते मेले. आतां हे लोक अजून आहात विथ एन एग्रीमेंट. दे डिडंट डू हावजिंग सोसायटी. कितें हावजिंग सोसायटी केलें ना तो चिंतालो कायदो केन्ना चेंज जाल्यार हांव आनी बांदतलो, तो फायदो घेतलो अशें दवरलें तेणें. कित्याक एक पार्टी सोसायटीक विकली जाल्यार सोसायटी फॉर्म जाली, कायद्यांनी रेजिस्टर जाता, मागीर सोसायटी हें दिता सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशीप, पूण तेंगे ताब्यांत वयता आनी सगळें तेंगे हातीन आहा. हो गेलो मागीर देखून दॅट इज एक प्रॉब्लम तेजे पासून. दुसरें तांकां फोर्स नाशिल्लें करपाक. थोडे 4 फ्लॅट 6 फ्लॅट आनी लोक अशे उरले मेले आनी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जालें. आतां प्रॉब्लम लोकांचो कितें, केन्ना सेलडीड करूंक गेले जाल्यार, मॉर्टगेज करूंक गेले जाल्यार, लोन घेवपाक गेले जाल्यार रीण कांय करूंक जायना. कितें एग्रीमेंट आसा. एग्रीमेंट इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल, फकत इंट्रस्ट इन सेल. हावस नंबर आसा, हावस टॅक्स आहा, म्हूण फुडें कांय ना. सो इन महाराष्ट्रा एक कायदो आसा दॅट
आमी म्हाका दिसता now RERA has taken care of it, but that is previous to RERA. That's why my calling attention is specific. That कायदो आसा तो महाराष्ट्राचो, if that can be brought in here, because giving amnesty will only give provision for this, but you can't, unless you have a title, you cannot convey. That sale deed exemption and all will not happen. So my respectful submission is that if something can be worked out, even a provision where these people have died, or how it can be done, like an administrator or your officer can execute on behalf of the owner, की ते सगळे आसतले joint येवपाक. So my respectful submission is this can be done. होम बायरांक प्रोटेक्शन मेळूंक जाय, हेल्दी रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट जावंक जाय आणि लॉंग स्टँडिंग इश्यूज आहा ते रिझॉल्व जावपाक जाय. हाज्या खातीर महाराष्ट्राचो हो लॉ घेवप आनी ताचे की हायलायट्स घेवप हें गरजेचें अशें म्हाकाय दिसता. आमी महाराष्ट्रात जसो एक्ट आसा त्या संदीचेर हांव म्हणटा तें जाता तितके बेगीन आमी एक म्हणजे फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं ऑर्डिनन्स हाडटा आनी मागीर एक्ट पास करता. बट विदीन 3 months हांव लॉ डिपार्टमेंट, कॉपरेटीव डिपार्टमेंट हांकां कळ्ळें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांकां कंबायन येवन सगळो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आल्सो सगळ्यांक स्टडी करून वॉट टायप्स ऑफ इश्यूज आर देर इन द कॉपरेटीव सोसायटी हे सगळे एकदां हाडटा. तुमचे सजेशन्स घेता वॉट एवर ती काडून दिवपा जाय तितक्यांची सजेशन्स घेता आनी फुडल्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली पयलीं वी आर कमिंग अप विथ एक्ट ऑर्डिनन्स काडटा आनी हें करता. इट इज अ गुड सजेशन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नेवऱ्या वाठारात प्लॉटिंग केल्ल्या जागेत रस्तो आसतना तो दाखोवंक ना. तळाव्यांच्यो बांयो वयर घालून भितर घेतल्यात. डेप्युटी टावन प्लॅनरान पळोवणी करचे आदींच परवाने दिल्यात तेन्ना तांचेर कारवाय करची, तशेंच रस्तो अधिसूचित करून बांयो भायर काडून दिवपाची मागणी आमदार विरेश बोरकारान केल्ली. ताका जाप दितना रस्तो अधिसूचित करपा बरोबरूच बांयोय भायर काडून दिवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलें. तशेंच थळाव्यांची घरां कोण मोडून उडोवपाची भाशा करता, तांकां धमकी दिता तांच्या आड कागाळ कर, आपूण फुडलें पळयता अशें ठाम उतर लेगीत मुख्यमंत्र्यान विरेशाक दिलें. नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट आणि सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन ग्रांट केल्या स्पीकर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा, कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा, डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एक्झाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सब डिविजन ऑफ प्लॉट, बिल्डींग, विलास हे जेन्ना कंस्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोष्ट चॅक करता. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आम्ही चेकिंग करता काय ना. आम्ही चेकिंग करता आणि सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टी स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय जे देवाचें हें आसा म्हळ्यार डेंडलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता. थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना. पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पीकर सर हें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा. हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना. Point of order. You cannot take names of people on the floor, members of the house. He has to be. He can refer to the department and the division office, whatever it is. Main म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात. तेज्या पोनाचे रोड दाखयना. 2021च्या रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले. त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल. बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजेस अँड ऑल्सो हियर. लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ही दादागिरी चल्ल्या. तो आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हूण सांगता ही दादागिरी चल्ल्या. कंप्लेन दी. तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकलांक कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता.
हांव तुका परत एकदा सांगता. हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा, लोकलांचे एकट्याचें घर मोडचें ना. हांव स्पश्टपणे सांगता. TCP मिनिस्टरान ऑन रिकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला. कंप्लीट तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या. थंयसरल्या लोकांक ताणें प्लॅन दाखयला. ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता. ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर. त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या. कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला. PWDक स्वता TCP डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली. हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें. आणि देवस्थानाची बाय आसा ती बाय सोडली मरे. ना ती न्हू, 2 बाय आसा. एक पब्लीक बाय आसा आणि एक देवस्थानाची आसा. ती त्याने सोडटा म्हणून सांगले. अजून पर्यंत काय दिवना सगळे. हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर अंजुमन हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक उर्फान मुल्लान विधानसभेतले आमदार विजय सरदेसायाच्या स्टेटमेंटाचेर तिडक उक्तायत. विजय राजकीय सूडबुद्धींतल्यान आपलें नांव बदनाम करपाक सोदता अशें स्टेटमेंट केल्लें. विजयान ताच्या ह्या स्टेटमेंटाक हरकत घेत विधानसभेतल्या चर्चेचेर भायर उलोवपाक मेळना तेन्ना आपूण ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता म्हणून तो चाळवलो. ताका मुख्यमंत्र्यान शांतपणान थंड करीत जाप दीत ताका थंड केलो. पळयात पुराय बातमी. फटीची प्रमाणपत्र दिवपाच्या विशया वयल्यान विधानसभेत बरीच चर्चा जाल्ली. ह्या चर्चे उपरांत मुख्यमंत्र्यान सगळ्या शाळांची चौकशी करपाचे निर्देश दिल्ले. दवल्लेच्या अंजुमन हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक उर्फान मुल्लान मुख्यमंत्र्याचे निर्णयाचेर येवकार दीत विजयाचेर फोग काडिल्लो. विजय राजकी सूडबुद्धींतल्यान आपलें नांव बदनाम करपाक सोदता अशें स्टेटमेंटूय तांणी केल्लें. ताच्या ह्या स्टेटमेंटाक विजयान विधानसभेत हरकत घेतली. विधानसभेत जी चर्चा जाता ताचेर भायर उलोवप नासता तेन्ना उर्फानाच्या ह्या स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत विजयान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता म्हूण आक्रमक भुमिका घेतली. उपरांत मुख्यमंत्र्याने सगळें आयकून घेत विजयाक शांतपणान जाप दिली. मुख्यमंत्र्याच्या भुमिके उपरांत विजयान समजूतदारपणा दाखयत ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालना म्हूण सांगलें. पयर तुमी एक अनाउन्समेंट केलो मराठीन की जे कितें हावजान जाता ते भायर कमेंट करपाक मराठीन ते म्हाका दिसता तुमच्या उर्फान मुल्ला म्हणटा तो समजूंक ना. ताणें आतां म्हजेर स्टेटमेंट काडला की वेलकम्स द कोंकणीत एकदा काड आतां. ना स्पीकर सर ना हे आय विल मूव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन दीस. आय एम मूविंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I know the procedure of moving a breach of privilege. I'll have to go to the privilege committee. हे वॉर्निंगान जावचें ना. ही दादागिरी जाली. तो हांगा स्टेटमेंट काडटा. ही एक्युजीज फादर द MLA of unnecessarily maligning his image. खंयची इमेज? स्पीकर सर, it is my privilege to speak in the house. स्पीकर सर, एक फ्रॉड जाता ते हांव उलयतलोच. हांव कितें उलयता ते भायल्यान डिसायड जातलें आनी मुखेलमंत्र्याक वेलकम करता तो. इट शोज दॅट तो ताजो मनीस म्हणून अशें म्हाका कोता येवचें ना. हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता. तुमी ताका डेप्युटी स्पीकराक गोज टू द प्रिविलेज कमिटी. डेप्युटी स्पीकराक सांगात हियरिंग स्टार्ट कर म्हणून येवन ते हावजाक हाडटा. जे कोण फ्रॉडस्टर आहा तांकां एक्सपोज करूंकूच जाय. तसाय उलयला तेजेर हांवें रातीय सांगला की हांव तेजेर थोरो इन्क्वायरी करता म्हणून. आणि कोण जर अशा पद्दतीत भायर म्हणजे कालूच तुम्ही मराठीत केल्लो स्टेटमेंट म्हणजे म्हाकाय उदर निलेश विचारतालो की स्पीकरान नेमकें कितें म्हटलें आपल्याक कळूंक ना म्हणपाक. म्हाका तरी भायरूच सांगल्या विजय हांव खरेंच सांगता. म्हाका निलेशान भायरूच विचारलें स्पीकरान कितें कोणाच्या हेजेर म्हटलें. आतांच विचारलें तेणी भायर म्हाका. म्हणून स्पीकर सर परत एकदा तो सेम स्टेटमेंट क्लियर कट कोंकणीतल्यान व्यवस्थित वाचात आणि ह्यान फुडें सगळ्या जाणांनी लक्षात घेवचें की उदर हांवें आनी एकट्याक सांगलें की बाबा हावजांतल्या विशयाचेर भायर कोणीच कशाच पद्दतीन उलोवपाक जायना आनी ताका उलोवपाचो अधिकार ना आनी तो उलोवपाक शकना. त्या खातीर तुमी परत एकदा आज कोंकणीतल्यान तो निव्वळ स्टेटमेंट दियात जेणे करून प्रेसाक खबर आहा. बट ह्या सामान्य मनशाक जेंका ज्ञान ना पळय न्हू तेंच्यांनी असल्याने आपलें ज्ञान परजळीत करचें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुडचडेच्या शेळवण वाठारात प्रस्तावित जेटी आणि रेल्वे पूल प्रकल्पा वरवीं कोळशाची येरादारी जातली म्हणून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. अशें आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडिल्ले. देखून ह्या प्रकल्पांतल्यान कोळशाची येरादारी करचे ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. पर्यावरण मंत्री आलेक्सान सांगलें की ताचे खातीर दिल्ली पर्यावरण मंजुरी सरकारान फाटीं घेतले. सरकार लोकांच्या मागणे विशीं संवेदनशील आसा. थळाव्या लोकांची भावना मतींत दवरून निर्णय घेतले म्हणून आमदार निलेशाच्या प्रश्नाक मंत्री आलेक्सान जाप दिली. जेटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बांदपाचें परमिशन GCDM जाता.
थंय पंचायत जीसीडीएम बरयता 12/2/2024 की तुम्ही जर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार आमकां सांगा आणि थंय इन्स्पेक्शन जाता 27/3/24 आणि पंचायतीक जेन्ना कळयता की आमकां सांगा तेन्ना कळयना आणि परमिशन दितरी पंचायतीक लेटर बरयता की हे आमी परमिशन दिला. ह्यो कसलो कायदो स्पीकर सर? म्हणजे जेन्ना पंचायत सांगता की आमकां कळे इन्स्पेक्शन करता आमी वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ युअर इन्स्पेक्शन, you are not even bothered to reply to that letter. That the government is sensitive to the demands of the people. The Panchayat has passed a resolution to say that they do not want this project. So the SCIA will look into the grievances of the villagers, and should they find them to be genuine, we will look into it and take an appropriate decision once we are convinced of all these facts. Written 15 queries. As soon as those 15 query reply comes, we will look into it further. Should no reply come within 15 days, they were given 30 days, but they have not responded. Within 15 days, we will definitely take action. शेलवणच्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आहा कित्याक कोळसो तांच्या गांवांत येता म्हणून. Clarification, because nowhere have they mentioned what are the products they propose to handle. No, it is supposed to Could be be coal, could be anything. मटेरियल स्टोरिंग परमिशन दिला, जेटीज दिल्या, सगळें दिला. कितें येतलें कितें हांगा तें जर कळनासतना तुमी प्रोजेक्ट अप्रूव करता ना. एक मिनिट, हे कळनासतना कसो प्रोजेक्ट अप्रूव करूं जाता? सीझेडएमएन अप्रूवल दिला, ESCI ताका परमिशन दिवना. ESCI परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे टेन्शन विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना स्पष्ट क्लियर करता. Let me assure you that if tomorrow it is found that details given are wrong, details are not forthcoming, SESC will reject their applications. Consequent to that, GCDMA will also withdraw. गोंयांत ओबीसींक 27% आरक्षण मेळटा. शिक्षण, नोकरी तशेंच हेर क्षेत्रांनी हे आरक्षण दिलां. 2027 जावपी जातीनिहाय जनगणना हो आमच्या सरकाराचो ऐतिहासीक निर्णय जावन आसा. हाका लागून ओबीसी समाजाक व्हडा प्रमाणात फायदे मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय सरकारान ओबीसी कॉर्पोरेशन स्थापन केलां जें शिक्षण, घर, उद्देगा खातीर रीण दिवन ओबीसींक मजत करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10व्या नॅशनल कन्व्हेन्शन कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या कन्व्हेन्शनाक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेगीत हजर आशिल्ले. जो आपका न्याय है, जो आपका हक है, जो आपका रिजर्वेशन है, वो आप लोगों को मिलना चाहिए. यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे आई है वहाँ पे हमेशा के लिए ओबीसी को उनका न्याय देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है कि जो 27% रिजर्वेशन आपको जिस तरह से नेशनल लेवल पे मिलता है वही 27% रिजर्वेशन गोवा स्टेट में भी दिया जाता है. ये बड़े हक के साथ मैं कहता हूँ. इन रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स और बाकी जगह पे जहाँ पे रिजर्वेशन देने का मौका जब मिलता है तब हमेशा के लिए हमने रिजर्वेशंस दिया है. इससे आगे यानी जब जॉब रिजर्वेशन में हो या प्रमोशंस में हो हमारी सरकार हमेशा के लिए तत्पर रही है. ओबीसी का सेंसस होना चाहिए. केंद्र सरकार ने डिक्लेयर करने के बाद 2027 में कास्ट बेसिस पे सेंसस अपने देश में पहली बार हो रही है. ये तो इतिहास है. इससे पहले कास्ट बेसिस पे सेंसस कभी नहीं हुआ था. गोवा सरकार में एट प्रेजेंट the 3 OBC ministers are working in my cabinet. So it is a proud moment for me. बाजारांत बसपी पारंपारीक माटोळेकारांकडल्यान सोपो कर घेवचो न्हय अशे निर्देश पंचायत आनी पालिकांक दितले. तशेंच जे भायले लोक होलसेल दरांत फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत दिलें. पारंपारीक माटोळेकार आणि रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सभाघरांत शून्य प्रहारा वेळार मांडिल्लो. जे गोंयकार गांवठी भाजी पिकयतात तांकां त्यो विकपा खातीर बाजार मेळना. देखून तांकां आपल्यो गांवठी भाजी विकपाक मेळच्यो हे खातीर तांकां पंचायतीन आतां सावन
ते चवथीच्या 11 दीस मेरेन बाजाराची सुवात तयार करून दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. तशेंच मुख्यमंत्री आपलो अर्थसंकल्प चवथीच्या माटोळे सारको स्वयंपूर्ण आसा अशें म्हणटा, मात गोंयकारांची चवथीची खरी माटोळी स्वयंपूर्ण करपाचेर लक्ष दिवचें. देखून जे पारंपारीक माटोळेचें सामान विकतात तांकां त्रास करचे न्हय आनी तांचो सोपो कर माफ करचो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केल्ली. Attention of the House is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goans. Because sir, माटोळी जर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी जर बरी जातली जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमच्या वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें, जाता कितें तांकां विकतना तांकां जागो ना. म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जिंग फीज हे तांकां दिवचे, नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक, म्युनिसिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा की गोंयकारांची माटोळी बरी जावची. म्हाका एक क्लियर कट अश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक. जे पारंपारीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचे सामान विकतात तांकां थाकाय दिवन तांचे कडल्यान सोपो कर वसूल करचो न्हय असे निर्देश पालिका आनी पंचायतींक दितले. तशेंच जे भायले लोक रस्त्यार होलसेलात फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिले. हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एक्झाम्प करचो. माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोंपो लायना. ना पूण तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन दिता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साळांतल्या श्री महादेव भूमिका देवस्थानाच्या वेव्हाराविशीं सध्याचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हाणें केल्ले आरोप आदले देवस्थान समितीन न्हयकारल्यात. देवस्थानाच्या वेव्हारांत घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें देवस्थानाचे आदले अध्यक्ष कालिदास राऊत आनी सचीव विशाल परब हांणी म्हटलां. महादेव भूमिका देवस्थानाचे विद्यमान अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हांणी बुधवारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली. ह्याच फाटभुंयेर देवस्थान समितीच्या आदल्या अध्यक्षा सयत आदल्या सचिवान पत्रकार परिशदेंत आदले देवस्थान समितीची बाजू मांडली आनी मेघश्याम राऊत हांचेर टिका केली. चोर म्हणटा हे पयलीं तेणी सबंद लोकांक हेजी खोटी अफवा करता धाडटा. ते चोर म्हणचे पयलीं आमकां सिद्ध करपाक जाय. तो आज म्हणटा 60 लाख 40 लाख 90 लाख तेजी खंयच मनस्थिती सारकी ना. म्हणजे एक अमावंट सारको स्ट्रीट सांगपाक 90 लाख 60 लाख आनी 30 लाख कितें जालें तेका चोर म्हणपाक कन्फर्म करपाक जाय बाबा कशें आनी कितें चोर ते. आमचे कडेन सगळे रिपोर्ट आहा, सगळे ऑडिट रिपोर्ट आहा. तेणी खंयची आयडिया मागली ती आमकां खबर ना, पण आमचे कडेन आज पर्यंत ऑडिट रिपोर्ट आहा. हांवें तो खरोच अक्षरशः हो फटींग म्हणटा तो सांगता आपणाक खबर ना आनी काय तेजे सायनी आहा सगळ्या एग्रिमेंटाक लोक ते फुडें वाचतले एग्रिमेंटूय आहा आमच्या कडेन. लीज डीड करपाक फक्त कमिटी नाका, सेक्रेटरी नाका आनी आमचो होच उपकार कोण अध्यक्ष. लीज डीड करपाक आमच्या कडेन महाजन जाय आनी ती लीज डीड करून आमी मामलेदाराचें परमिशन घेतलेलें आहा. एप्लिकेशन केल्लें आमी 23/12/2022 आनी तेजे आमी थ्रुटी आमी ते एप्लिकेशन करून आमचे ते प्रॉपर परमिशन घेतलेलें मामलेदाराचें. ते वेळ आहा 2026 पर्यंत. आनी ही पळय ही कॉपी तुमी जाय झूम करा आनी पळया. आमची केल्या न्हू तेका म्हाका उलोवचें पडलें आमकां. आजू पर्यंत तेका केन्ना ना तूं आतां कितले 2 वर्सां उलयता तो तेका रिजल्ट कितें मेळ्ळो आमच्या बद्दल ते सांगपाचें. 2 वर्सां तो आमच्या फाटल्यान लागलो. तुका रिजल्ट कितें मेळ्ळो साहेबाक तो तें हांव सांगता. ते सांगता तुका कितें रिजल्ट मेळ्ळो आजून पर्यंत कितें मेळ्ळो ना. आतां हो घालचो तो आतां तो हायकोर्टाचो म्हणटा तेका हायकोर्टा वचपाची गरज ना. आमचो हायकोर्ट आमी आजून पर्यंत देवी कडेन म्हणटा तुमच्या त्या देवी सपनान येता तूं थंय देवीक सांग म्हणे. हेंच्यानी हें अशें केलें हांकां तूं पळय म्हणा. तुका हायकोर्ट वचपाची गरज ना न्हू. हायकोर्ट कोणाक म्हणटा तूं साधारण म्हणजे हायकोर्ट कोण अजून आमच्या गांवांतलो कोण आमच्या रावता प्रमुख इतले खूब वर्सां जाले पूण केन्ना ते कोर्टाक वचप ना. कोर्टाक वचना केन्ना देवळांत पुलीस हाडूंक ना. ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक